विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे वीक्षक वर्गांक नमस्कार. विश्व कोंकणीचे CA साधक कार्यक्रमांतू आज आमगेलोट्टू नोव्हेंबर 2023 CA फायनल परीक्षेंत उत्तीर्ण जाल्लेल्या CA सचिन शेणै आसाती हांक हांव हार्दिक स्वागत करता. हांगेल एक किरू परिचय दिवचे इश्ट पावता. हांगेल गांव कारकळ, हांगेल आनाल नाव आर गिरीश शेणै आणि हांगेल अमाल नाव शीला शेणै. हांनी हांगेल आर्टिकलशिप कामत एंड राव चार्टर्ड अकाउंटंट्स कोड्यालांतू केलेला आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्स. तुमकां प्रथम जावन निमगूच क्वेश्चन म्हळ्यार CA रिजल्ट पयरा येयल तेन्ना तुमगेल रिएक्शन पास म्हूण पळोवन कशें आशिल्लें, तुमगेल घरतुलेल रिएक्शन कशें आशिल्लें? सो एक पाटी मस्त खुश आलेलो आसा. सो अम्माक चिकीची एक नमुने मस्त रोड आयला म्हणून चल्ला. सो तितली खुश आली तिका. सो ता एक आशिल्लें. मागीर म्हगेल्या अण्णान एक म्हणलेलें आशिल्लें. सो कशें म्हळ्यार केन्नाय शाडो आसता पण मनशाल एक शाडो 12 o'clock आसना. सो म्हळ्यार शाडो कशें आसता म्हळ्यार मनशाल कशें मुखार वता की मनीस थंय राबून आसल्यार शाडो एका कडेन आसता तेन्ना शाडो बरी सान आसता. तेंची 3 o'clock जाल्ली म्हण कडले शाडो तागेल मनशा पाशी दीग जाता. सो तशी तुगेल्या शाडो इतले काळ थंय आशिल्ला. तूं कितलें हें केल्यार एक प्रोग्रेस येतना आशिल्ला. सो हें 3 o'clock आयला. सो शाडो मिगेला पाशी दीग जाल्ला. सो हांव आशिल्लो बट CA येयले निमित्त त्या शाडो मात्र एक चड हें केल्लें म्हूण तशें सांगलें आशिल्लें. तें मस्त खुश जाल्लें आशिल्लें. सो तशी CA एक पाटी टायम चेंज जाल्लो तशी हें जाता. सो वेट केल्ल्या टायमाक वेट करून आसल्यार बेस्ट रिजल्ट्स मेळटा म्हूण सांगितलें. सो त्या टायमाक करेक्ट तेदान जाता. वय सो त्या टायमाक आमी वेट करपा पडटा. केलो जाणांक टायम वग्गी येता लायक येता, केलो जाणांचे वेळ येता. सो डजंट मॅटर, पास जावची इम्पॉर्टंट. करेक्ट. सो हें एक CA जर्नी म्हणजे मस्त लॉंग जर्नी. सो असल एक जर्नींत आमी मोटिवेटेड आसची मस्त इम्पॉर्टंट. सो हे जर्नींत तुमगेल एक प्रोत्साहक म्हूण कोणी आशिल्ली की? म्हाका इनिशियली म्हगेले अण्णा गिरीश कोडवा म्हणून न्हू. सो तांणी म्हाका इन्स्पिरेशन जाल्लेची. सो तांगेल CA जाल्लेला. सो तागेल पळोवन हांवें एक अशी करता CA करता म्हूण तांणी इन्स्पिरेशन जाल्ली हेंची. सो तदनंतर मागीर CA येतरी प्रत्येक कडेन एक प्रत्येक वॉक्स ऑफ लायफान तूं कोणे एकली ना कोणे एकला इन्स्पायर करता आशिल्ल्याची. सो इवन दो आमगेल्या रिजल्ट्स आनी पटी हें आयिल्लें तेन्ना जाल्यार दिसपाला. सो सकड येवन मोटिवेट करतल्याची. सो ता एक नमुने लायक फिलींग जाता आशिल्लें. सो एवरी वॉक ऑफ लायफान एक विंगड जन आसताची मोटिवेट. बट पेरेंट्स म्हगेल्या माम आनी तांणी मस्त सपोर्टीव आशिल्लीच. सो तांणी ऑल अराउंड. सो इतलो काळ ताका म्हगेल्या अम्मा आनू आनी म्हगेल्या मम्मान तांणी म्हाका प्रत्येक स्टेपान जाल्यार प्रत्येक वॉकान जाल्यार तांणी हेल्प केलेलो आसा, सपोर्ट केलेलो आसा. विसरूं ना म्हण लिखता. फॅमिली केन्ना कॉन्स्टंट आमकां सपोर्ट करता. करेक्ट. सो आमगेलो CA करतना एक अटेम्प्टान तूं जायनी म्हूण पुरो आसता. तेदान आमगेल स्कुला फ्रेंड्स एस्पेशली कोण CA करतनाची तांणी पुरो पास जावन कामांत आसताच खंयकीची. सो तेदान आमकां दिसता CA सोडून विंगड करया, गिव अप करया म्हूण. तशें आसतना तुमी कशी ते गिव अप करनाशी त्या थॉट कशी अवॉयड केले? सो म्हाका एक पाटी कशें म्हळ्यार CA करतना ता एक आसा चडावत जन कशें म्हळ्यार 1/10 जनान पास येवचे. 10 जनां बरयल्यार एकलो पास येता म्हूण सांगताच. सो 9 जन फेल जाताच चडावत टायम एवरी अटेम्प्टसान. सो तेन्ना आमी कसो करता म्हळ्यार ता एक एक फर्स्ट मायंडसेटान तूं घेवन आसता. सो प्रतिपटी मिगल जाता म्हणून ता एक ओवर कॉन्फिडन्स आसचे भाशी बेटर कसं म्हळ्यार नॉर्मल रियालिटी आमी एक्सपेक्ट करून आसल्यार तेन्ना आमकां एक म्हणे फेल इता म्हळ्यार चडावत जन आमी PUC तनका एक डिग्री तनका येयल्यार कोणेय फेल जावन आसना. सो फेल म्हळ्यार वर्ड मस्तेना डिक्शनरी आसना. सो हें कशें जाता म्हटल्यार CA आयले कुडले ता हांगा पळयले कुडले मस्ते हाका एक नमुने इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट जाता. सो हांव इतलो बुजून आशिल्लो, हांव इतलें हें करता आशिल्लो, हार्ड वर्क घाल्ला बट स्टील हांव कशें फेल जाता असो, कशें म्हाका आनीक सेटबॅक्स येता असो. सो विंगडान वतना फ्रेंड्सांनी बरें केलो क्लियर जातना आमगेल क्लियर जायना म्हणटना सो हांव कसो मिस्टेक्स केला तो एक नमुने थॉट प्रोसेस स्टार्ट जाता. सो तेन्ना आमी कसो करतात म्हळ्यार एक पाटी दिसता की एक पाटी क्विट करया, इनफ इज इनफ म्हण दिसता. विंगड जन अर्न करता आसताची. सो मागीर फ्रेंड्साल व्हडली जाता.
सो तेन्ना मला ऑटोमॅटिकली दिसता तांणी आपय ताची सो क्लोज फ्रेंड्स आसताची फंक्शन्स यार म्हणटाची सो ता वत्त म्हणटाना तेन्ना थंय विंगड तांणी तुगेल कसं करता सो ता एक नमुने फिलींग आसता पळा तेन्ना एकदम हर्ट येता बट त्या कसं करता म्हळ्यार ओके त्या एक एक्सपेक्ट करून आसल्यार बेटर म्हण दिसता इतक म्हळ्यार तशें जाल्यार हांव प्रे करता कोणाकय तसली परिस्थिती अशी नाका 9/10 कोणी अशी नाका 1/10 सकडे आसाची बट तसल सिनारियो आसता म्हळ्यार सकडे 1/10 ಬಗ್ಗೆ सांगताची सो 9/10 ಬಗ್ಗೆ कोणी मस्त्यान उरलेनाची सो बेटर कसं म्हळ्यार सो 9/10 कोणाकय आमी डिमोटिवेट करना तशी सो तांकां हें करता सो म्हाका त्या विशयांत हांव बदल लक्की म्हूण सांगीत इतक म्हळ्यार म्हगेल्या फेलियर जाल्यार म्हाका मस्त्यान आनी सपोर्ट केला सो म्हगेल्या आन जावो अम्म जावो माम जावो सो एवरी टायम तांणी मात्र म्हणणे कारकळांत हांव एक MG प्रभू म्हण आसाची तांगेल्या पुरुष माम म्हण आशिल्लो सो मागीर एकली रेख माई म्हण आशिल्ली सो तांणी कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार कॉन्स्टंटली एके भायर अम्मान आनी खंय भायर मेळ्ळ्यार सो प्रति पाटी म्हगेल्या अटेम्प्टा वेळार तांणी सांगतालेची सो तूं डिमोटिवेट जावं नाका सो भायर मेळ्ळां तेन्ना एनकरेज करतालेची सो त्या एक एनकरेजमेंट एदरा वाच्याक प्रॉपेल करता आशिल्लें आनी सायमल्टेनियसली हांव कसं केलें म्हळ्यार कॉन्स्टंटली ते फेल म्हूण आयकत आनी केन्ना आयकत आनी एक नमून जाता रिजल्ट्स पळयता आनी एक नमून जाता त्या हांव ओवरकम करूं कसं केलें म्हळ्यार विंगड सबसिक्वेंट कोर्सेस करता गेलो त्या एक विंगड कोर्स करतना तांणी तूं कशें म्हळ्यार पास म्हण येता सो त्या पळयता ओके हांव एकूलाक फेल म्हूण जातना सो आनी कडेन हांव पास येता सो म्हगेल्या लर्निंग प्रोसेस राबन त्या कोर्सेस केल्ल्या सर्टिफिकेशन कोर्सेस केल्या मुखारसून म्हाका हेल्प येयला सो आतां खंयचे हांव करियरा वता सो त्या फोकस करून हांव त्या कोर्सेस केल्लेला सो खंयचे जाल्यार एक लर्निंग केल्यार बेटर न्हू म्हूण सांगून तशें केल्लेला त्या म्हाका मस्त हेल्प पडला आतां जाल्यार हेल्प पडता सो त्या एक नमुने मोटिवेट करता मागीर हांव मस्त सोशल गॅदरींग आतां खंयचे मस्त म्हाकशी हेचे सुरू केला सो ऑटोमॅटिकली फेल जाल्ली म्हणटाना तुका सोशल नेटवर्किंग मस्त होऊन जाता सो इवन फेसबुकार जावो व्हॉट्सॅपार जावो सो मस्त नाका सो लो अशा म्हूण फील जाता सो तेन्ना म्हणटाना आमी तशें करच्या नज्य म्हूण हांव लेखता बिकॉज थोडे सोशल इंटरॅक्शन्स आसल्यार बेटर सो म्हाका त्या विशयान तूं जगन्नाथ कामत सर म्हूण आशिल्ली CA जगन्नाथ कामत सर तांणी म्हणलां दिसान दीस एक हाफ एन आवर तूं सोसायटी खातीर स्पेंड कर करा म्हणत एक फायला खातीर तांगेल्या हें केलें तेन्ना तांणी म्हाका त्या एक सांगलां तूं केन्नाय मुखार व्हरतास का सोसायटीन तुका कशें कॉन्ट्रिब्यूट करता रावा सोसायटी दबान घेना तुका मुखारसून काही बेनिफिट्स मेळटा सो तुका एक मायंड एक सॅटिस्फॅक्शन आसता तूं तुगेल खातीर मात्र एक सोसायटी खातीर वांत आसता म्हूण सांग त्या एक म्हाका मोटिवेट केलें सो मल्टिपल जेन्ना मल्टिपल केल्लें सो त्या एक म्हाका लायक मुखार CA करूंक क्विट करना तशी कंटिन्यू करया फिनिश करया म्हूण एक हेल्प जाल्लें तशें सो एक शिकची केदना रावोचे नज अलॉंग विथ CA तू विंगड कोर्सेस करून यू कॅन कीप युअरसेल्फ मोटिवेटेड त्या तुमकां एक कसं म्हळ्यार तुमगेल्या त्या हाकाय हेल्प येता आनी एक हांव एक आनी एक सांगता म्हळ्यार एक हांव एक 13 स्टुडंट्साक हांव शिकयत आशिल्लो सो त्या फिनान्शियल मॅनेजमेंट हांव शिकयत आशिल्लो सो म्हाका कशी तांतूची करियर करता म्हण इश्ट आशिल्ला प्लस तांतूची मार्क्स लायक येता आशिल्ले फायनल्सान तूं म्हूण सांगून हांव कसं केलें म्हळ्यार फिनान्शियल मॅनेजमेंट इंटराचेर हांव शिकोवचें सुरू केलें सो तेन्ना म्हणटाना तांगेले उलयतना त्या इंटरॅक्शन्सांनी पळय मस्त हेल्पफूल जालें तांकां केले जावन पास जालेलो तशें म्हाका एक खुशी दीत सॅटिस्फॅक्शन आसा सो त्या एक नमुने प्रोपेल करता वता मात्र खंय रब्बोच्या नज्य म्हूण हांव विनंती करून घेता चडा वजनान रब्बोनूच मागीर मुखार वच्चाक कश्ट येना ऑब्वियसली मस्तेना केलो फिनान्शियल प्रॉब्लम आनी आसता सो तेन्ना जाल्यार तांणी काम करूं येता आतां हांवें जाल्यार काम करता आशिल्लो सो विंगड काम करता आशिल्लो इनकम टॅक्सा काम करता आशिल्लो हांवें आनीक अपवर्क म्हूण एक आसा फ्रीलान्सिंग वेबसायट सो हांव थंय देखून काम करून म्हाका केलो मस्त कॉन्ट्रॅक्ट्स मेळ्ळेले आसा सो ऑप्शन्स मस्त मेळटा सो तुमी इतली की CA करच्याक तुमकां लॉंग टर्म गोल ते आस म्हण जाल्यार त्या कंटिन्यू करता वचका शॉर्ट टर्म गोल्स फिनान्शियल गोल्स आनी परत तुमी अचीव करूं सो CA करतना मी विंगड करियत इट्स नॉट लायक CA जायनी जाल्यार कसाने नाही म्हण बाय ता आमी ता फुल स्टॉप दवरूनच सो आनी CA मात्र म्हूण घेवन बसकेना सो विंगड करता आसल्यार तेन्ना कशें म्हळ्यार एक तुमगेले मुखारसून डिले जाल्ल्या म्हणजे तुमगेले रिज्युमे लायक वाडता आनी तुमकां एक नवीन एक्सपिरियन्स आसता सो तुमगेल्या प्रॅक्टिकल फिल्डान तूं तुमकां एक केन्नाय सपोर्ट आसता सो तशी हांव त्या करता गेल्लो त्या लायचो
विंगडा शिको येत जो फ्रीलान्सिंग असल करूया. फरक मोटिवेट करयत तुमकां. खंडित. सो आमगेल्यान आर्टिकलशिप करूं आसता तुम्ही बरें. कामात रावन केलेलो आसा बरें. आर्टिकलशिप. सो तुमगेले एक जर्नी तुमगेल प्रिन्सिपल फर्मान तांणी कसो रोल प्ले केलो तुमगेल सीए जर्नी. बद्द सांगता जाल्यार हांव बद्द ब्लेस्ड म्हूण सांगता म्हाका कामात राव मेळ्ळा लाका. सो त्या फर्माच्या एक नमुने एथिक्स प्रति एक टॉप नॉच आशिल्ला. सो हांव फस्टाक हांगा सान गांवांत म्हणारी इन द सेन्स बँगलोराक आनी पळय कंपेर केल्यार मंगळूर सान म्हणलें. बट द एक्सपिरियन्स आनी म्हाका काम करूंक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा मस्त आशिल्ला. सो प्रति एक सर तांतूं एस कामत सर जावो, श्रीनिवास कामत सर जावो, दयाकर राव सर जावो, परिणीत राव सर जावो मस्त हेल्प केल्लो आसा. सो एवरी टायमान तूं खंयचेय एक कसं प्रॉब्लम आयल्या म्हणजे तांणी एक नमुने सपोर्ट जावन राबिल्ले आसा. प्लस म्हाका मस्त इन्स्पिरेशन म्हळ्यार तांतूं दयाकर राव सर आशिल्ले. सो तांकां भारी बुजंत आशिल्लेचे. सो मुगेले प्रिन्सिपल तांणी आशिल्लेचे. प्लस तांणी तांगेल्या आनीकय ऑफिसां येवच्या ह्या एजार जाल्यार येवन तांणी करच्या तांगेल्या हाजे एन्थुजियाजम आयदराक. सो आमकां बरें शाई फील करता आशिल्लो तितलो म्हणटा तांणी चांग आशिल्लेचे. तांकां पळोवन आमकांय तशी जावका म्हूण एक फिलींग येता आशिल्लो तांणी. बट तयारी जेवच्याक मस्त प्रयत्न करचो पडटा. बट तांणी तितलो म्हणटा एक नमुने सांगू जायना भारी चांग आशिल्लेची मस्त हेल्पफूल केला. सो श्रीनिवास कामत सरान जाल्यार तशीची. सो ऑडिट्सांनी गेल्लो तेन्ना एक नमुने चेडा आन कशी सांगता तशीची एक गाईड केल्लो आसा. सो त्या एक विशयान तुबद्दल हांव लकी म्हणून सांगता. सो तुमकां ते शिकिल्ले काम तुगेले सीए फायनल एग्जामान तू हेल्प जाला की मस्त हेल्प जाला. सीए फायनल्सान तू हेल्प जाला. इवन ऑडिटिंग पेपरान तू इन्कम टॅक्सेसान तू अकाउंटिंगान तू आमगेले थंय मॅन्युअल अकाउंटिंग करतले तेन्ना. सो त्या मॅन्युअल अकाउंटिंग केल्या निमित्त एंट्रीज येवो एवरीथिंग कसं आशिल्लें म्हळ्यार ओके आमकां त्या वर उडगास व्हरता आशिल्लें. सो प्रति एक कडेन हेल्प पडटा आशिल्लें. आनी त्या केल्लें काम म्हाका मुखार सोन वचचें जाल्यार केल्लो थंय ऑडिट फायल्स मेळ्ळेले आशिल्ले. सो ते इत लायक आशिल्लें की म्हळ्यार आमकां मुखार सोन जाल्यार पळय काम करतना कळटा आशिल्लें. सो ट्रस्ट टॅक्सेशनाचे न्ही पळय लायक फायल्स आशिल्ले. आतां खंय जो हांव विंगड कडेन कोणाले आनी एकले फायल करून दिल्यार अकाउंटिंग आनी कळल्यार तेन्ना तांणी निमगिताची ओके तूं लायक केला फायल फीडबॅक घेता तांणी सांगतात ना तेन्ना तांणी सांगताची लायक केला काम तेन्ना म्हाका निमिताची खंय केलें आर्टिकलशिप. सो कामात राव ओके कामात राव एक म्हणटा आमगेल्या ऑफिसान एक गुडविल आनी ब्रँड नेम भार लायक अचीव केला. सो आमी आर्टिकलशिपान शिकेल पुरा एक्चुअली आमकां एग्जामान मस्त हेल्प जाता. एग्जामान तू हेल्प जाता प्लस मुखारय हेल्प जाता रियल लायफान तू हेल्प जाता. सो आर्टिकलशिप सिरियसली घेवच्या भारी चांग म्हणून दिसता. सो हांव प्रोग्राम पळयता आसतना तांकां एक सांगचे की तुम्हाला आर्टिकलशिप सिरियसली घेवची लायक करून काम कराची. सो थंय तुमकां प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स प्लस एज वेल एज तुमकां सीएचे एक्सपिरियन्सेस दोन्ही मस्त हेल्पफुल जाता मुखार सोन. सो आतां एग्जाम दितना तुमगेलो तो फर्स्ट अटेम्प्टान जायनी म्हणून कळकता तुमकां. नेक्स्ट अटेम्प्टान तुमी कसं एक डिफरंट अप्रोच घेतलं केलो चुकी कोरनासताच आमी हे अटेम्प्टान तू आमकां ते रिजल्ट आयले मागीर रियलायज जेवचे हांव मे बी अशी करका आशिल्लें म्हणून. सो मुखार तुल्यान तांणी ते मिस्टेक्स अवॉइड करयत तसले कसं तुमी डिफरंट अप्रोच घेतील आशिल्ले जाल्यार तांतू एक हांव खंय सांगीत म्हणून म्हळ्यार फर्स्टाक आनी मागीर येतनाक हांव मॉक टेस्ट दिनी आशिल्लें. सो मॉक टेस्ट दिनी आशिल्लें आनी हांव कसो केलें म्हळ्यार मुगेल सरान सांगिल्लें हांव कारकळा देखून डेली मंगळूर येता आशिल्लो. सो जर्नींत ऑलमोस्ट म्हाका 3.5 hours 4 hours लागीं वता आशिल्लें. सो सरान तेन्ना म्हणलें तूं हांगा राबून तूं हांगा खंय एक रूम करून राबून हांगाच हें करी आर्टिकलशिप करी प्लस तूं जाल्यार कोचिंग आनी करी म्हणून म्हळें. तेन्ना घरा कम्फर्टा खातीर हांव तेन्ना सोडलें. सो एक घर कडेन म्हणून म्हळ्यार डेली हांगा येवेत. सो हांव लेकल्या बेटर कसं म्हळ्यार घर कडेन देखून येवया हांगा हें करचें नाका म्हूण सांगून त्या बट हांव केल्लें मिस्टेक म्हूण सांगीत. तुमगेलें ऑफिस तुमी लागीं म्हूण पळोवन आनी तुमकां त्या कन्विनियन्स आसल्यार बेटर म्हूण दिसता. आनी तुमी कसं म्हळ्यार तुमी आर्टिकलशिप करतनाची सकाळी आनी दनपारां तुमी लायक करून प्रॉपरली हाका केल्यार खंयच्या कोचिंगाक गेल्यार तेन्ना तुमकां एक नमुने एज मेळटा. सो तुमकां काम करता आसताची प्लस तुमकां ह्या प्रॅक्टिकल आनी थियोरिटिकल नॉलेज मेळटा. ते तुमकां दोन्ही हँड इन हँड वचत हेल्प करता. त्या करू त्या बेस्ट ऑप्शन
तो तेन्ना म्हणटा तुम्ही 6 months लीव्हार आसतना लायकून प्रत्येक रिवायज करून एग्जाम दिल्यार तुमगेल फर्स्ट अटेम्प्टार खंडीत क्लियर जाता म्हणून लेखता. बट तुम्ही त्या करू जाय न्ही म्हणजे जाल्यार तुम्ही एक प्रॉपर आर्टिकलशिप कंप्लीट करून मागीर एक 9 months घेवन की टाइम घेवन की प्रॉपरली एक कोचिंग वचून इताक म्हणायची सारी कोचिंग मस्ट म्हणून दिसता. मिगेल अंतू विषय अंत हांव कोचिंग घेयन आशिल्ला. सो त्या म्हाका एक नमुने मागीर फील जाता आशिल्ला. सो हांव घेवका आशिल्ला. सो एकल्यार गायडन्स म्हणल्यार हेल्प जाता म्हणून. बट म्हाका त्या विशयान आनीक सांगता कशें म्हणल्यार हांगा GMCS येयला तेन्ना म्हाका नागभूषण सर म्हणून मेळ्ळींची. सो नागभूषण सरान आनी किरण वासन सरान तांणी पुराय इवन दो हांव तांगे लागीं आर्टिकलशिप आनी आर्टिकलशिपाक वचून एक तांगे लागीं हांव कोचिंग घेयना नासल्यार तांणी लायकून गायड केल्ला. इवन ऑडिटिंगान तूं पेपरान तूं म्हाका नागभूषण सरान एक बूक दिल्लो आशिल्लें. सो तुका बूक वाची तांत एक म्हणे क्वेश्चन आन्सर टायप्स आशिल्ले. सो तुका ह्या कसं म्हण एग्जामान तूं प्रॉस्पर करूं शकता म्हणून सांगेल. सो त्या म्हाका मस्त हेल्प जाल्लें आसा. मागीर किरण वासन सरान केन्नाय मेळ्ळलें तेन्ना हें शिकचे विशयान तूं तो मस्त मोटिवेट करता आशिल्लो. सो डिजेक्टेड फील करनाका मुखार बस म्हणून सांगून तो केन्नाय मोटिवेट करता. सो त्या केन्नाय विसरना. सो मस्त जाण आसता जी ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू. इतले की आमी खाली अप्रोच जावका. सो आमी रब्बेले म्हणकुल्ले एक्चुअली आमीची सेक्लूड जालें म्हणकुल्ले हगूर आमी म्हाका शेता शिवाय आमकां भायर वचचें जायना. मिगेल कशें म्हणारी तुम्ही जाल्यार तितलें भायर जनाला अप्रोच येयाची उल्लेयाची तुमगे प्रॉब्लेम्स कसं म्हणून शेअर कराची इन द सेन्स प्रॉपर जेन्युइन पर्सन्स लागीं तुम्ही सांगाची. तेन्ना म्हणटा तुमकां एक इनसाइट्स मेळटा तांणी तुमकां गायड करताची. इता म्हणून आमगेलें तशें जाल्यार तांणी 1000 जाणां पळोवन आसताची. सो तांकां एक नमुने ओके आगेल फिलींग कशें ना आगेल प्रॉब्लेम कशें ना म्हणून तांणी अंडरस्टँड करून अनेकला कोणा सक्सेस जावन आसता त्या मनशाला तांणी तुमकां सांगताची. सो हाजे निमित्त तुमी सक्सेस जावेत. बट इतले की तुम्ही रेस्ट्रिक्ट करून घेऊ नकाची. ओचेची लायक सर लागीं पुरो मेळ्ळो ओपन जायची. इवन दो इन तुमगेल प्रिन्सिपल जाल्यार दवेत सकडे हांगा हेल्प करूं रेडी आसताची तशें. सो एक कम्फर्ट झोना दुखून भायर येवका फर्स्ट कडे आनीक तुम्ही म्हणजे कसं कोणाला एक गायडन्स असल्यार आमकां फर्स्ट सुलभ एक हेल्प शे जाता. करेक्ट. सो कोचिंग घेवका मिक्स्ड ओपिनियन आसा. केलो जन म्हणटाची सेल्फ स्टडी कर येता म्हण. केलो जन कोचिंग आतां इतलो अवर्स म्हण पुरो आसता तितले स्पेंड करूक एक्चुअली टाइम आसना पुरा जना लागीं. सो अगेन तुम्ही म्हणजे कोचिंग घेतल्यार थोडे हेल्पफुल जाता. म्हळ्यार त्या कसत म्हण आमी सेल्फ स्टडी करचें म्हणल्यार सो आमकां त्या नॉलेज वायज आनी तुमकां मुखारसून हेल्प येता खंडीत. इता म्हळ्यार आमी इन्स्टिट्यूट स्टडी मटेरियल एक्चुअली प्रत्येक एस्पेक्ट्स कवर करता. मे बी खंय म्हणून तुमकां थोडे प्रॉब्लेम्स आनी पुरो मेळेच ना म्हणून लेक्चर. बट विंगड थियोरॉटिकल एस्पेक्ट्सान तूं इन्स्टिट्यूट स्टडी मटेरियल बेस्ट आसा. सो त्या तुम्ही एक पाटी लायकून वाचून घेतली म्हणजे जाल्यार मुखारसून तुम्ही कसं करत म्हळ्यार ह्या तुम्ही जाल्यार तुम्ही सेल्फ स्टडी करता. सो 3 वर्ष आर्टिकलशिप टर्मान तुम्ही कोर न्हू मुखारसून एक जाल्यार तुमकां कोचिंग जावका म्हणजे जाल्यार तुमकां एग्जामा खातीर मात्र फोकस ऑन करायचे. सो तेन्ना कोचिंग घेवता म्हणून हांव लेखता. एकच वेळा तुमकां त्या करूं जायना. तुम्ही करताची म्हणजे जाल्यार चिके प्रॉपर टाइम घेवची. सो एक मॉक टेस्ट बरेयाची. तुम्ही सेल्फ एसेस करून तुमकां ओके ना म्हाका आनीक थोड्याची जे वाजूक आशिल्ले एक हांव कोचिंग घेवका आशिल्लें म्हणून 3 years एंड येत म्हणल्यार तुमकां एक नमुने एक प्रॉपर आयडिया मेळटा. तें आतां इन्स्टिट्यूटाच्यानी नवे सूर केला. सो एवरी आर्टिकलशिप आसतना मॉक टेस्ट दिवका म्हणून. सो हाजे निमित्त तुमकां मदमदी तेन्ना एसेस करूं येता. ते करून मागीर तुमी तुमगेले फर्दर स्टेप्स घेवं येता म्हणून हांव लेखता. आणि त्यावेळी हांव अग्री करता. ICI मटेरियल तो पूरा कवर आसता. आमी ICI मटेरियल समज वाजिलारी आरामेरी क्लियर करयत. खंडीत. करेक्ट. सो आतां तुमगेले एक मेजर गोल अचीव जाल्ले अलॉंग विथ अदर गोल्स. CA एक मेजर अचीवमेंट जाल्ले. आतां मुखार तुमगेले कसं प्लॅन आसा प्रोफेशनली अँड पर्सनली कसं गोल्स फुलफिलमेंट तशें कसं प्लॅन्स तुमगेले फ्युचरान? हांव म्हळ्यार तेंची आतां हांव इंडस्ट्री वचचें म्हूण लेखला. सो केलो कडेन एप्लाय केल्लेले आसा. केलो फ्रेंड्सान रेफर केल्लेले आसा. सो त्या पळोवन ताजे रिजल्ट्स आनी परत पळोवन ताकाय बेस्ट आसा म्हणून पळोवन ता हें करता म्हणून लेखला. बट चडावत म्हाका बिझनेस फिनान्सान तूं वचका म्हणून इंट्रस्ट आसा. सो तक जावन हें करता आसा. मागीर थोडे टायम जाले कुडले मागीर तंती जाल्यार हांव लर्निंग रब्बयना म्हणून लेखला. सो अनेक खंयचे एक कशें कोर्सेस जावं करचे की CFA कोरया म्हणून लेखला.
बट डिपेंड्स ता म्हळ्यार खंयचे रोल आवडटा हांव म्हूण पळोवन तक तक जावन समजावन अशें करतास. सो आतां ऑलरेडी हांव हें करतना जाल्यार हांव IIM बँगलोरा दाखून मस्त बरें केलो आमकां कोर्सीस मेळटाचे. सो त्या कोर्सीस आमी ऑनलायनारी शिकून आमी करयात. त्या आमी कोर्स तुमी करून घेतल्या म्हणजे जाल्यार तुमकां मुखार सुन प्रत्येक कडेन वच कडेन हेल्प जाता. इतले की लर्निंग प्रोसेस राबो नाका. एग्जाम देत तरी 2 महिने लागीं जनरली सगळ्यांक मेळटा. सो त्या 2 महिन्यांत तुमी खंयचे तुमकां मुखार वचपाक पडले फिल्डाच्या ताजे कोर्स केल्ले म्हणजे जाल्यार सदना बिंगडाला पशी तुमगेले एक थोडे एज आसता म्हूण हांव लेखता. मात्र लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू करता अशें बेटर म्हूण हांव लेखता. सो आतां न्ही ऑलरेडी सुमार जन CA कोर्सांत आसाची आनी मस्त जन जुनियर्स आमगेले एंटर जावच्याक पळयत आसताच. सो तांकां तुमी एक कसं टिप्स दिता जो वॉट कॅन दे एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कोर्स तांणी कसं मायंडसेट दवरन एंटर जावंक हें कोर्स. कोर्स म्हळ्यार त्या तुमकां तसलें म्हण सगळ्यांक येवं तसलें म्हण की CA कोर्स शिकायची कश्टाच आसता. बट ता तुमी एक मायंडसेट रेडी करून दवरनासका. एकाच वेळार मुगेल कशें फेलियर जाता एक हें जाता म्हणजे जाल्यार तक जावन तुमी प्लॅन करनासका. सो ता एक ह्या टायमार सांगूयात की एक चिचोरे म्हण एक फिल्म एक आशिल्ला. सो तातूंत तशें जाल्ला म्हण की एक गॉड्स ग्रेस कसं की CA कोर्सेसान तूं मस्त जाना लेक्चर प्रकार जनाक येतले मस्त मेच्युरिटी आसता. सो तांणी तसल बरे स्टेप्स बरे कसं करनाचे. बट एक कसं ना म्हणल्यार तुमी डिजेक्टेड फील जावन हांगा चड कसं म्हणल्यार थोडे टाइम भितर जायना म्हणले कुठले जान सोडताच आनी मूव ऑन जाताची लायफ. तांगेल फ्रेंड्स मुखार वता केलो जन पास जाताची वय तेज म्हणटा कशें म्हणल्यार सोडच्या आनी विंगड कोर्स आवडच्या म्हण सांगून म्हाका मुखारसून एक 40 वर्सां नंतर म्हाका कसं जाता. सो 40 वर्सां लागीं म्हळ्यार अम्मान एक पाटी म्हाका सांगिल्लें आसता. सो आमी फ्रेंड्स आनी परत रियुनियना म्हूण वतना सो आमी लायक करून शिकून वचपून जाल्यार एक लायक प्लेसार वचपून जाल्यार तेज एक नमुने प्राऊड फील जाता. इन द सेन्स म्हळ्यार ह्या म्हणणे विंगडाक तग्गू दाखोवका म्हणणे एक नमुने कसं म्हळ्यार ऑटोमॅटिकली एक नमुने हें जाता. तेज विंगड फ्रेंड्स तांणी कोण हें आसताची तांकां चिकेच लोशें फील करता आशिल्लेचे म्हूण अम्मान एक पाटी म्हणलेलें आशिल्लें. सो अशें अम्मान त्या म्हणलेला ओके हांव त्या फिल्डच्यान जे म्हूण म्हाका एकदां आशिल्लें. सो CA म्हूण घेतिल्लें. सो तेन्ना मागीर फ्रेंड्सान अशी कॅज्युअली म्हणटात CA करता म्हूण गेल्लो CA कर न्ही आतां विंगड कसं काम करता असं म्हूण त्या म्हाका येवच्यान जे म्हूण म्हगेल्या मायंडांत आशिल्लें. सो ताजे निमित्त हांव कशें केलें म्हणल्यार हांव कंटिन्यू करता. बट एक पाटी 40 वर्सां नंतर मागीर अटेम्प्ट्स कितले म्हूण निमगिना मॅटर जायना. सो तेन्ना CA जाल्ला की ना म्हूण सांगून सो त्या एक मायंडांत आशिल्लें. सो CA केन्नाय कशें म्हणल्यार तुमी करता म्हण जाल्यार करता म्हूण लॉंग टर्म विजन आसपून जाल्यार लायक. बट एक उतर सांगू हांव मस्त हें पावता की 9th जनवरी म्हगेलो रिजल्ट आयिल्ला. 8th जनवरी आनी 9th जनवरी लायफांत मस्त फरक जालो. सो त्या एनॉर्मस बेनिफिट्स आसपडला हांव बद्दलची केलो एक्सपेक्टेशना पशी बियॉन्ड आशिल्ले. सो तुमी कसं ना म्हणल्यार हांव एक पाटी स्टंड जावन गेल्लो. सो कशें करचें इत्ता म्हूण कळना तशी. सो त्या एक्सपिरियन्स लायफान सगळ्यांनी अनुभवी सुका म्हूण हांव देवा लागीं मागून घेता मेळ सगळ्यांक म्हूण. सो जुनियर्सांक म्हणजे लॉंग टर्म गोल तांणी मनांत व्हरून वचूंक गिव अप करून आनी त्या फिलींग बिटवीन 8th आनी 9th तुमी सांगिल म्हणके त्या फिलींग पुरा जनांनी एक्सपिरियन्स करता. इट्स वर्थ द स्ट्रगल आमी केलें. खंडीत करेक्ट. सो आज आमगेलो टू स्टुडियोंत येवन CA सचिन शेणेन तांगेले काणी तांगेल जर्नी शेअर केलेला हांव तांकां धन्यवाद सांगू इश्ट पावता. विश्व कोंकणीच्यान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्याक सगळ्यांक लागीं उलोवचें मेळ्ळेल्याक हांव म्हगेल वॉयसीस तुमी आयकूच तशें केल्ल्याक हांव तांकां मस्त हार्दिक धन्यवाद सांगता. आयज ह्या कार्यक्रमांत आमगेलो भागवहिसिल्ल्याक विश्व कोंकणी YouTube चॅनलाच्या वीक्षक वर्गांक हांव धन्यवाद सांगून आयची कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करता.